की मी कोण जोपर्यंत ताजें परीक्षण जायना चिंतन जायना तोपर्यंत हांव कोण तें कळना. सगळे जाण तुम्ही एकामेकाक कॉन्टॅक्ट करून आयज तुम्ही येदे व्हडले एक व्हड संख्येन तुम्ही आयज हांगा सगळीं जाण उपस्थित आसा म्हणून तुमकां सगळ्यांक हांव हात जोडून नमस्कार करता. आयज आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे राज्याचे मंत्री बाब रमेश तवडकर सर. आयज तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता, आयज सर मुद्दाम काणकोणसून येयलेलो आसा, आमचे उतराक मान दिवन ते हांगा येयलेले आसा. बट आयज सराचो आमचेर खूब खूब म्हटल्यार खूब ब्लेसिंग आसा. सदांच तेंचो आमकां तेंको मेळटा, सपोर्ट मेळटा. अशी ताळी मारात तुमच्याच खातीर. कित्याक लागून ती सांगता, वेळ जाल्लो आसा तरी तुम्ही पाशेसान हांगा बसल्यात आनी हांव आतां व्हडलें भाशण कांय दिवपाना. तें हांव सकयल पळयतालो. अख्ख्या आमचे वुमन्स डेच्या निमतान सगळ्या आमची मुरगांवची महिला, स्पेशली माझी आई, माझी आवयो, माझी सगळ्यो भयणी, माझी भाभी, जे सगळे जाणां इतले व्हड संख्येन आयज आमची उपस्थिती तेंच्यांनी हांगा वुमन्स डेच्या निमतान लायलेली आसा. म्हणून तांकां सगळ्यांक मनाक आजांसून हांव तेंचे हात जोडून धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज सगळ्यांक एक मोठी उमेद येयलेली आसा, कित्याक इतली महिला आयज वांगडा येयली, एकत्र येयली आनी तेंच्यांनी हो वुमन्स डे एक मोठ्या प्रमाणे नाचून गावन तेंच्यांनी आयज मनयलेलो आसा. कितलीशीं कॉम्पिटिशन जाली, गेली 3 दीस जाले स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आसलेले. 3 दीस जाले ती स्पोर्ट्स करताली. आयज तेंचे डान्स कॉम्पिटिशन आसलेले, आयज सिंगींग कॉम्पिटिशन आसलेले, अजुनूय तेंचे प्रोग्राम चालू आसा. सो सगळीं जाण एक उमेदीन, एक वुमन्स डे म्हणटा एक महिलाच्या लायफान एक 8 मार्चाक येता आनी त्या दिसा तांकां कितें तरी एक आमी प्लॅटफॉर्म दिवपाचो एक प्रयत्न करता. आनी तो प्लॅटफॉर्म आयज तांकां आयज इतल्या महिलांक दिलेलो आसा. आनी म्हाका एक सगळ्या महिलांच्या चेहऱ्याचेर आयज एक खुशी दिसली, एक हासरो चेहरो तेंचो दिसलो. खंय तरी तांकां एक एंटरटेनमेंट मेळ्ळें म्हणून हांव खूब 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 आनंदी आसा. आनी सगळ्या महिली जितले आयज हांगा उपस्थित आसलेली आयज प्रेजेंट आसले तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नायक, त्याच प्रमाणे आमचे मंत्री राज्याचे श्री रमेश तवडकर जे हांगा उपस्थित रावले, तेंच्यांनी आयज हे इनॉग्रेट केले आयज वुमन्स डे. आनी तेंच्यांनी आयज तेंची बरी उतरां आयज महिलां कडेन पावयली आनी तांकां सगळ्यांक एनकरेज केले. तेज्या लागूनय हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज खूब म्हणटा एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे बजेट प्रेजेंट केला तेज्या भितर सुद्दां महिलांक लागून खूब सुविधा दवरलेली आसा. इवन आमची गृह आधार स्कीम आसूं, DDS स्कीम आसूं, आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगल्या ती सुद्दां आतां वाडोवन येतली म्हणून. ते आतां कितले वाडोवपाचे हे आतां फायनल करतलो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आनी फुडें हो बेनिफीट आमच्या आख्ख्या महिलांकूय जातलो आनी आमच्या सिनियर सिटीजनकूय जातलो. त्याच प्रमाणे खूब हावजींग स्कीम लॉन्च जाल्लेली आसा. जांकां घरां ना तांकां घर दिवपाची ही स्कीम लॉन्च करपाचे गव्हर्मेंटान थाराव बजेटान भितर दवरलेले आसा. सो अशे कितलेशे प्रश्न जे महिलांक लागता आनी म्हाका दिसता हो जो बजेट आसा तो महिलांक लागून आसा आनी आमच्या बारीक समाजाक लागून आसा. हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. आनी त्याच प्रमाणे आयज आमच्या मुरगांवा भितर एक खंय तरी एक महिलांची एक क्रांती जाल्लेली आसा. सगळी महिला आयज वांगडा येयलेली आसा, एकठांय येयलेली आसा. आनी आयज जी आमची सिनियर महिला भारतीय जनता पार्टीक लागून कितलीशीं वर्सां जाली, म्हणजे जेन्ना गोंयांत जेन्ना भारतीय जनता पार्टी स्टॅब्लीश जाली तेन्नासून जी महिला काम करताली ह्या पार्टीक लागून आयज त्या 6 महिलांचो आयज सत्कार जालो. थंयसर आमच्या अध्यक्षाच्या हातीन तांचो सत्कार केलेलो आसा. सो अशे खुबशे आयज गोश्टी घडले आनी एक खंय तरी म्हाका एक समाधान मेळ्ळो आसा. एक खंय तरी एक हांव तेंचो भाव जावन एक कितें तरी तेंच्या तोंडाचेर एक हांसरो हाडूंक शकलो म्हणून महिलांचे. सर खंय तरी तुमी भाशणान म्हटलें की जो उदकाचो इशू आहा तो तुमी खंय तरी सॉर्ट आउट करतले बेगीनच्या बेगीन. पळय आयज कशें आसा, आमदार असल्या कारणान ह्या
कोणी असलो जाल्यार तो कितें आसता आपलो वीक पॉयंट केन्नाच सांगना. आपलो व्हडली व्हडली बडाई मारता, आपल्यान हें केलें तें केलें हें केलें. हांवें जे डेव्हलपमेंट केलां तें लोकांच्या समोर आसा, बट आयज हांवें आख्ख्या ह्या महिलाच्या फुड्यान हात जोडून माफी मागलेली आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा एक भावा भशेन म्हाजेर विश्वास दवर. आयज खरोच महिलांक प्रॉब्लेम जाता म्हणटा तो उदकाचो. आयज आमच्या सड्यात बोगद्यार जेटीर उदक 1 वर ते 1.5 वर ते मॅक्सिमम 2 वर येता आनी सगळ्यांक ही आमची मुरगांव टेल एंडाक असल्या कारणान सगळ्यांक इफेक्ट उदकाक लागून आमकां जावपाक लागलेलो आसा. खंयसरूय पंप फेल जालो, खंयसरूय पायप बस्ट जाले जाल्यार आमकां 2-2, 3 दीस उदक आसना. सो हेज्या लागून महिला जी आसा तांकां खूब त्रास जाता आनी तें दूख हांव समजता. तेज्या लागून आयज सगळ्या महिलां कडेन माफी मागलेली आसा. त्याच प्रमाणे तांकां एक भावाचेर विश्वास दवर हो इश्यू आसा तो हांव सॉर्ट आवट करतलो. आमची 1600 क्युबिक मेट्रीक टनाची 2 टँकी येता, तेंचें काम चालू आसा. एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर मॅक्सिमम एक 4 म्हयन्या भितर ते काबार जावन ते ऑपरेट जातले. तेन्ना एक थोडोसो रिलीफ मेळटलो. जी न्यू पायपलायन आमी घातलेली आसा ती पायपलायन स्टार्ट जाल्या उपरांत हो इश्यू आसा तो सॉर्ट आवट जातलो. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. तसोच मंत्री सुभाष फळदेसायचे जो ड्रिंकींग वॉटराचो मिनिस्टर आसा तेजे वांगडा सुद्दां आमची मिटिंगी जाल्ली आसा आनी तेजेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा की हो इश्यू जो मुरगांवान आसा तो इश्यू ते सॉर्ट आवट करतले. ऑलरेडी स्टेप्स आमी घेतलेले आसा. थोड्या दिसा भितर आमी ते खंय तरी अचीव करतले ही अपेक्षा हांव दवरता. आनी परत सगळ्या महिलांक सांगता की म्हाजेर विश्वास दवर, एक भावा भशेन म्हाजेर विश्वास दवर. हांव हो इश्यू सॉर्ट आवट करून घेता. सर हॉस्पिटल त्याच निमित्तान आमचे आमदार पंकज बावनकर विशेष करता आणि एक सुंदर असो कार्यक्रम ते 7 वर्सां करता अशें न्ही, पण संपूर्ण गेले कितलींशींच वर्सां असो तरी सुंदर असो कार्यक्रम कसो आयोजन करता. म्हाका एक बरें दिसलें कारण मातृशक्ती हीच खऱ्या अर्थान जी आसा ती आमच्या देशाच्या समाजाच्या उदारांत एक म्हत्वाची भुमिका पार करची. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें म्हज्या भाशणांत सांगलें आसा मी कोण म्हणजे अशें जर म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेन की हांव कोण अशें जर आत्मचिंतन केलें आसत जाय आनी ह्या राजकीय सामाजीक क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या संदर्भातलें काम जर खऱ्या अर्थान जर प्रत्येक मनशा पर्यंत पावपाक शकता जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सरकाराचेर कोणाक तपासप ना. ज्या तरेन हांगा एक 4-5 हजार ज्यो महिला की हांगा संकल्प आनी ह्या कार्यक्रमा निमित्तान हांगा आपयल्यो आनी त्या कार्यक्रमा निमित्तान जे आसा न्ही एक संघटीत शक्ती जर ह्या मतदारसंघात वावरपाक लागले जाल्यार खूब मोठो फरक पडटलो आनी अशा तरेचो फरक पडचो जेणे करून एक तरूण आनी एक कश्टकरी आनी एक सुस्वभावी अशा तरेचें नेतृत्व काम करूंक शकता की तांचें नेतृत्व ह्या मागोंगा लोकांनी पसंत केल्लें आसा आनी तांकां ते परत कशा प्रकारे म्हणजे एक फावटीन बाकी सगळें ते डेव्हलपमेंट जाता अशें ना, पण त्यामुळे एक खंय तरी आसा ताका एक व्यवस्थीत ताकद मेळपाची गरज एक काम करपाची ताची मानसीक तयारी आसा आनी त्यामुळे लोकांचें प्रेम आसा ह्या हाचेर निश्चितपणे आसा न्ही की केवळ मार्गोवा खातीरूच न्ही गोंयच्या खातीर जे अशा तरेचे तरूण जे आसा न्ही की राजकारणाक विरोध करपी आसा आनी त्या दिसपणांतल्यान काम सगळ्यांनी जावपाची गरज आसा. त्या निश्चितपणे आसा एज एक हांव सिनियर लिडर जे आसा कॅप्टन जे आसा न्ही की हांगा संकल्प बाबाक जे आसा न्ही की तांकां शुभेच्छा दिता आनी तांचें काम जे आसा न्ही परत अशें वृद्धीगत जावपाच्या दृश्टीन ज्यो पुश्टी मजगडी अपेक्षा आसा त्यो सगळ्या प्रकारचे दिता आनी परत एकदां ह्या मार्गांव पासूनच्या सगळ्या माता भगिनीक सगळ्यांच्या मध्ये ह्या कार्यक्रमात शुभेच्छा करता. आपल्या मतदारसंघातल्या लोकांची काळजी करपी आमदार म्हणल्यार संकल्प बामोणकर. अनेक वर्सां जाली तो ह्या महिलांक तांकां तो आपली भयण मानता आनी थोड्या जाणटी जी आसा तांकां आवय मानता. म्हाज्या हळदी कुंकुमाचो कार्यक्रम हांवें फस्ट ते 40 मतदारसंघात फस्ट कार्यक्रम असो आयकला आनी पळयला की हळदी कुंकुमाचो कार्यक्रम तांच्या घरा वचून तांकां तो कार्यक्रम साजरो करतात. म्हणजे मतदारसंघात जितली घरां आसा तितली. दुसरें म्हटल्यार महिला दिनाच्या निमतान सगळी महिला एकठांय जावप तांकां जे वेगवेगळ्यो स्पर्धा आसतल्यो आपल्या घरांतल्यान एक दीस तांच्यांनी स्वता खातीर तो वेळ काडप आनी अशे कर्तबगार महिलांचो सन्मानय करप जांकां उर्बा मेळची तांचे पासून दुसऱ्यान प्रेरणा घेवपी असो एक सुंदर कार्यक्रम इतले वर्सां करतात आनी ह्या वर्सा तो ताका आनी 4 चांद आशिल्ले कारण तांचे बरोबरचे अनेक गेमी आनी हे सगळें आसतना तांकां प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आनी हो जो कार्यक्रम तांच्यांनी केल्लो आसा आनी महिलां मदीं ती प्रखर शक्ती जी आसा ती शक्तीचो एक प्रत्यय आसा तो हांगा आमकां पळोवपाक मेळ्ळो.
म्हणून ताचे अभिनंदन ही आसा. सर महिला खातीर स्पेशल बजेटान हे केलां, सो कशें पळयता तुमी? ह्या बजेटान भितर जे प्रावधान दवरिल्लें आसा त्या खातीर सरकाराचें खरें म्हळ्यार अभिनंदन. आदार आसतले किंवा बाकीचे आसतले ते स्किमी भितर वाड, त्यांच्या मानधनान भितर वाड करपाचें तांच्यांनी सुतोवाच केला. बजेटरी तातूंत भितर एलोकेशनूय दवरिल्लें आसा. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या चलयां खातीर म्हणजे ITI जी कोण करपाक सोदतात तांकां पूर्णपणे फी माफ केल्ली आसा. तांच्या खातीर बायलां खातीर हॉस्टेल जो केंद्रांतलो प्रोजेक्ट आसा तोय गोंयांत भितर हाडटा. तांच्या खातीर रावपा खातीर हॉस्टेलां दोनूय जिल्ल्यांत, तिनूय जिल्ल्यांत जावपाक शकता. ताजोय तातूंत भितर आस्पाव जाला. त्याच बरोबर MSME आनी कितें वेगवेगळे तरेन महिलां खातीर जे बजेटान भितर प्रावधान दवरिल्लें आसा सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आनी वेगवेगळे प्रोत्साहन दिलां. त्याच बरोबर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजनाच्या हातूंत भितर खूब लोक महिलांनी लोन काडिल्लें आसा. तांकां तांचे कळंतर खूब जाल्लें आसा, म्हणजे इंट्रस्ट बी खूब जाल्लें आसा. तांचे खातीर वन टायम सेटलमेंट योजना आसा ती केल्ली आसा OTS. अशे इतले स्किमीची पोतडींतल्यान काडिल्ली आसा. ह्या समाजा खातीर काडिल्ली आसा, बारीकांतल्या बारीक लोकां कडेन हें पावपा खातीर. आनी त्या खातीर हें बजेटूय त्याच दृश्टींतल्यान इतलें बरें आसा. ताजो 4 लोकां कडेन आतां हें पावलें, तें उलयले बरोबर तांचे भितर तें सांगले बरोबर आनंद जो आसा तो आनंद आमी पळयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या बजेटाच्या रुपान घरान एक खुशीचें वातावरण हर वर्सा आमचें हें गांवां भितर पावता. सर थोड्या दिसांनी इलेक्शन इतली महिला शक्ती पळयला तुमी आयज मुखार, कशें पळयता तुमी? भारतीय जनता पार्टी एक संघटनात्मक पार्टी आनी संघटनेच्या आदाराचेर चलता. संकल्प आमोणकर जावं किंवा आनी कोणूय जावं ते 5 वर्सां इलेक्शन आसा म्हणटकीर लोकांच्या दारां वता अशें ना. ज्या दिसा इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालो, जिखले ताचे दुसऱ्या दिसाच्यान आमचें काम सुरू जाता. मागीर घर घर चलो अभियान आसतलें, ग्राम चलो अभियान आसतलें, मागीर तांकां प्रत्येकाक कोणाक मेळप आसतलें, मागीर पंचायतीचे बैठको आसतल्यो, सरकार तुमच्या दारी त्याचे निमतान आसतलें, पंचायतींचे वेगळ्यो प्रोग्राम्स आसतले. मागीर तातूंत भितर स्थापना दिवस आसूं, मागीर तातूंत भितर आंबेडकर जयंती आसूं, कसले सगळे कंटिन्युअसली आमी लोकां भितर आसा. लोकां मदीं हे वेगवेगळे प्रोग्राम करीत आसा. सो मतदार तांची वळख पळख आमकां नवीन न्ही. हें कोणाक नवीन जे फक्त पेपराचेर फोटो हाडून ते काँग्रेसवाले किंवा बाकीचे जे कोण आसा बोवाळ मारवा तितल्यान तांकां भारतीय जनता पार्टीक त्या खातीर जो जनाधार आसा तो ह्याच. सर महिलां खातीर कॅबिनेटान म्हणल्यार कॅबिनेटान एकूय महिला ना, ताका कशें तुमी पळयतात? ते सरकाराचो विशय आसा. पण त्या दृश्टींतल्यान आजचे येणारे हातूंत भितर त्यो आजच्यो हाजोय जरूर आस्पाव जातलो. नॅशनल वुमन डेचे पयलीं म्हणटा सगळ्या महिलांक हांव शुभेच्छा दिता. आयज भारतीय जनता महिला मोर्चा मुरगांव हेंच्यांनी आपलो ह्यो महिला दीन सेलिब्रेट केला. गेले 17 वर्सां ह्यो प्रोग्राम जी सेलिब्रेट करता आमचो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर भाई तशेंच तेंची घरकार श्रद्धा आमोणकर दिदी ही दोगांय मेळून व्हडल्याचो व्हडलो प्रोग्राम करता. खुबशीं महिला ह्या प्रोग्रामां आसता. स्पोर्ट्स कल्चरल इव्हेंट आनी ह्यो व्हडल्या प्रमाणान आनी दिसान दीस वर्साच्या वर्सा जसो पळयता आमी खुबशीं हांगार महिला येतात, ह्यो प्रोग्राम सक्सेसफूल करतात. इतलें सांगूंक सोदता ह्या दिसा की एक महिलान दुसऱ्या महिलाक खंय तरी वांगडा रावचें, तिका वयर काडपा खातीर जेन्ना दुसरी महिला वयर सरता तेन्ना तिका अप्रिशिएट करचें. आनी आमी अशी करीत जाल्यार आयज म्हणटात की महिला फक्त चूल आनी मूल न करता खुबशी फुडें पावलेली आसा. आमी खंय तरी आमच्या दादल्या वांगडा फुडें सरतात तेन्ना फुडें सरात, आपलें नांव किर्ती करात आनी वांगडा सगळ्यांक घेवन चला इतलेंच म्हणटात. आनी सगळ्यांक परत शुभेच्छा दिता की ही खऱ्यांनीच एक बरी स्कीम आमच्या ह्या बायलां खातीर. चेक बाय डॉक्टर आमी जेन्ना पळयता डे टू डे बायलां काम 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 करता आनी तांकां आपल्या लायफाक आपल्या हेल्थाचो केन्नाच टेस्ट करपाक वचता ती. सो ह्यो एक गूड इनिशिएटीव आमच्या CMान डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी घेतलेलो आसा. मागता सगळ्या बायलां कडेन तेंचे मुजरत जे आमचे हेल्थ आमचे जे हॉस्पिटल्स आसा, आमचे जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल जे आसा ते वयचे आनी चेक बाय डॉक्टर जी स्कीम आसा जे आपले हेल्थ चॅकअप करून मुजरत घेवचे अशें मागतात सगळ्यांक. भारत माता की सुंदर.